नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयच्या कांय डिस्टिलरींनी तयार जाता डुप्लिकेट सोरो। अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान चल्ला स्कॅम, आपाचो आरोप। राष्ट्रीय खेळा सर्तींतले इंडोर खेळा पळोवपा खातीर विद्यार्थ्यांक 50% सिटां दवरतले राखीव। खेळा मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। तरणाट्यांनी मोबायलाचेर न्हय जाल्यार खेळा मैदानाचेर खेळचे। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन। राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटन खेळाचें केलें उक्तावण। सोपना रिटेल होलसेल नुस्तेकारांचे कोफुसांव। रिटेल नुस्तेकारांक होलसेल मार्केटांत बसोवपाची चर्चिल आलेमांवाची मागणी। बांदोडकर मार्गाचेर बेशिस्त पार्किंग करपी 18 टॅक्सीकारांचे परवाने जातले रद्द। वाहतूक पुलिशेन खात्याकडेन केली शिफारस। आणि दिव्यांग व्यक्तींक येवजणेचो लाव घेवपा खातीर UDID कार्ड सक्तीचे। दिव्यांग आयोगान जारी केले परिपत्रक। आणि आता खबरो विस्तारांत। गोंयच्या कांय डिस्टिलरींनी डुप्लिकेट सोरो तयार करपाचे स्कॅम चल्ला। हो डुप्लिकेट सोरो बाटल्यांनी भरून तांचेर कसलीच ड्युटी लायनासतना गुजरात सारकिल्ल्या राज्यांत हाची आयात जाता। अबकारी खात्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान हे स्कॅम चल्ला असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। ज्या डिस्टिलरीन स्पिरीट येता ताच्या प्रमाणाचेर देखरेख दवरप त्या भागांतल्या अबकारी निरीक्षकाचें काम। फावो त्या प्रमाणात स्पिरीट वापरतात हाची जतनाय तांच्यांनी घेवपाक जाय, पूण तांच्यांनी दोळे धांपून दवरिल्ल्यान जाय तशें हे स्पिरीट वापरतात असो आरोपूय आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला। स्प्युरियस अल्कोहोल डिस्टिलरी भायर जावंकूच शकना, कारण स्पिरीट जो इम्पोर्ट जाता गोंयांत तो डिस्टिलरीत इम्पोर्ट करपाक शकता, तूं आनी हांव हाडपाक शकना। सो तो जर स्प्युरियस अल्कोहोल एक तर नाल्यार डिस्टिलरी तो आपलो स्पिरीट खंय तरी कोणाक डुप्लिकेट सोरो करपाक विकता, त्या शिवाय तो जावंकूच शकना, कारण नॉर्मल मनीस तो अल्कोहोल हाडपाक शकना। आनी विदाउट एक्सायज इन्स्पेक्टर्स नॉलेज दीस कॅनॉट हॅपन। एक्सायज इन्स्पेक्टर थंय बशिल्लो आसता, प्रत्येक डिस्टिलरीक एक एक्सायज इन्स्पेक्टर तैनात आसता आनी ताजे सुपिरियर ताका कंट्रोल करता। सो अनलेस कमिशनर ऑर डावन द लायन एंटायर लायन इज इन्वॉल्व दीस कॅनॉट हॅपन। आनी एकट्याक कित्याक ट्रान्सफर करतात? एकूच ट्रान्सफर येता तुवें आयकलां केन्ना? पुलीस डिपार्टमेंटाचे 20 इन्स्पेक्टर हांगाच्यान थंय धाडटा, एक्सायज डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्टर एक एकटो कित्याक ट्रान्सफर जाता? हो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न हाजे उत्तरूय म्हज्या एक्सायज स्कॅम काय आमी तातूंत आसा। सो दीस हॅज टू बी, दीस इज ऑल मॅनेज बाय मनी। डिस्टिलरी कोटा येतात दिसता, अबाव कोटा तांकां डिस्टिलरीक येता अशें म्हणटा तुमी? कोटा जो येता तो ऑफिशियली येता, पूण तो युटिलायज कितलो जाता एक्चुअल मॅन्युफॅक्चरिंगान आनी डुप्लिकेटाक हाजो ऑडिट करप इम्पॉर्टंट आसा आनी ते करपाक शक्य आसा, पूण हे सगळें मॅनिप्युलेट जाता, वेगवेगळ्या स्तराचेर मॅनिप्युलेट जाता आनी दीस कॅनॉट हॅपन विदाउट एक्टीव कनायवन्स ऑफ एक्सायज डिपार्टमेंट। एक्सायज डिपार्टमेंट ह्या स्कॅमान गुंतल्यात। एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस हांव सदस्य सांगता तुका, आमी जे कांय लोकां कडेन जेन्ना उलयले ते स्वता भोंवताले सोरो डुप्लिकेट विकपाक, की तुमी विका आमी पळयता म्हणून। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जावपी राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सुवाळ्याक 12,500 परस चड लोक उपस्थित रावपाचे आसात। तशेंच पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या खातीर हेर राज्यांतल्या कांय खेळा मंत्र्यांक लेगीत निमंत्रण दिलां। ह्या एकंदर तयारेचो मंत्रिमंडळ बसकेत नियाळ घेतलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। तशेंच कांय टेंडरां खातीर मान्यताय मंत्रिमंडळ बसकेत दिली। त्या भायर स्टेडियमांत 50% सिटां विद्यार्थ्यां खातीर राखीव दवरतले। तशेंच जे स्टेडियमा भायर जावपी खेळ आसात तातूंत विद्यार्थ्यांक चड सहभाग घेवपाक मेळचो ना। वॉटर स्पोर्ट्स सारकिल्ल्या खेळांत भुरग्यांची सुरक्षा लक्षांत घेवन हो निर्णय घेतला अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें। टॉपिक आसा तुमचे कितें? म्हजो एक टॉपिक आशिल्लो म्हळ्यार नॅशनल गेम्साच्यो काही गोष्टी थोडेशे आमकां 2-3 अशें आमकां एक्सपोज टू फॅक्टो आमकां एप्रूवल घेवचे पडले, कारण आमचो टायम थोडोसो कमी आशिल्लो, ते आमी एक्सपोज टू फॅक्टो आमी एप्रूवल घेतिल्लो आसा। फॉर एग्जाम्पल सोविनियर्स पयलीं लक्षांत नाशिल्ले, इट इज ओन्ली द 62 लॅक्स आमी पयलींच ते कांय गोश्टी घेतिल्ल्यो आसात। आनीक 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो म्हळ्यार आमी एक्सपोज फॅक्टो खातीर सगळे एंटायर आमी कॅबिनेट मुखार मांडिल्ले आसात, जे आमी टेंडर करून आशिल्ले ऑनलायन जे
तेंचे टेंडर कमर्शियल अशे दोन तीन आमचे आयटम आसात. एक म्हळ्यार सोविनियर आसात. आमकां टेक्निकल ऑफिशलांक जे आसात पळय तांकां आमकां हें दिवपाक जाय, युनिफॉर्म दिवपाक जाय. आणि तिसरो विशय म्हणल्यार आमगेलो एक TSR म्हणजे इक्विपमेंट्स आमी हाडिल्ले आशिल्ले रेंटल बेजीस, ताका आमी थोडोसो घातलो कारण इट वॉज अ अर्जंट नीड ऑफ द विच इनॉर्गेशन इनॉर्गेशन प्रिपरेशना संदर्भात वी आर म्हणजे सामके आमी 100% सज्ज आसात. एवरी नाव एंड देन म्हणजे इव्हिनिंग एवरी टायम हांव पिजन स्टेडियमाचेर वता. आज सुद्धा इव्हिनिंग वायल गोईंग टू द वार्का आय एम ऑल्सो जॉईनिंग. आज आमी त्योच काही गोष्टी एंट्रीज खंय खंय आसतल्यो त्यो आमी फ्रीज केल्ले आसात. ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 12,000 क्राउड बट देर इज अ ट्रेमंडस डिमांड. इट इज नॉट पॉसिबल अस टू अकोमोडेट मोर देन 12,000 क्राउड. सो खंयचे स्टँडान भितर खंयचो तरेचो भुरगो आसतले, कोण आसतले, जनरल पब्लीक खंय आसतले, VIPs खंय आसतले, एथलीट्स खंय आसतलो, तो आज आमी फ्रीज केल्लो आसा. आमचे नॉर्थ जे आसा पळय न्ही आनी ईस्ट स्टँड हातून सकलो जो रू जो आसा तातूंत भितर टोटल स्टुडंट्स आसतले. अपर जो स्टँड जो आसा ताका आमी जनरल पब्लीक आसतले. VIP स्टँड जो आसतलो तो वेस्टान आसतलो, ज्या जाग्याचेर एथलीट्स आनी VIP आसतले. ऑलमोस्ट 3,000 पीपल विल बी देर. आणि हे सगळे काही गोष्टी एकंदरीत करून जवळजवळ 12,000 इन्क्लुडिंग VIPs, एथलीट्स, जनरल पब्लिक, स्टुडंट्स म्हणून 12,000 ते 12,500 असे एकंदरीत स्पेक्टेटराचो विविंग त्याचा पंतप्रधानाच्या ओपनिंग सेरेमनीक आमी अपेक्षा बाळगली. तरणाट्यांनी मोबायलाचेर न्हय तर खेळा मैदानाचेर खेळचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या बॅडमिंटन खेळाक आयच्यान सुरवात जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात बॅडमिंटन खेळांक सुरवात जाल्या. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या अधिकृत उक्तावणाक अजून 7 दीस आसात. आमचे विशेष करून स्कुलाचे भुरगे सकाळी 8 वरांचेर स्पोर्ट्स पळोवपा खातीर ते हांगासर आसा. म्हाका दिसता सगळ्या वेन्यूचेर सगळे इव्हेंट पळोवपाक अशाच पद्दतीन ही गर्दी गोंयकारांची आसतली. आज खूब खोस भोगता. गेली 10 वर्सांचे गोंयकार वाट पळयताले नॅशनल गेम्स जातले, ताजें आज इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब आनंद जालो. निश्चित रित्या 37 नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर ज्या पद्दतीचो एक वातावरण गोंयांत तयार जाला, सगळे जाण वेगवेगळ्या वेन्यूचेर सगळी कडेन सगळ्यांचें स्वागत करपाक आसा. आनी आयज सुरवात जाली 9 नोव्हेंबर पर्यंत अशाच पद्दतीचें एक स्पोर्टी वातावरण सगळ्याक उरतलें. ऑफकोर्स इनॉग्रेशनच्या गेमीक आयलो म्हणटा उपरांत आमी 4 जाण बॅडमिंटन खेळ इन्क्लुडींग द मॅडम. सो इट इज एन गूड म्हाका दिसता डेली खेळप. फिट इंडिया मुवमेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची जी कॅम्पेन आसा, आपल्याक जर फिट दवरतलो आसत जाल्यार मोबायलाचेर खेळप न्ही, ग्रावंडार खेळप गरजेचें आसा. इट इज माय मेसेज फॉर ऑल द यूथ टू प्ले ऑन ग्रावंड. पणजेच्या बांदोडकार रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्या आणि 2 परस चड फावटी येरादारी नेमांचें उल्लंघन केल्ल्या 18 टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातली. ह्या टॅक्सीकारांचे परवाने रद्द करतले येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातोर्डेकरान सांगले. ह्या विशींची शिफारस येरादारी पुलिशे केल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्या सगळ्या टॅक्सींचे परवाने रद्द करतले. हय 18 गाडयांची टॅक्सींची जी नो पार्किंग हे केलेली आसा न्हू ताचेर सर रद्द करपाचें सांगला. सर ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हय एक सुमोटो रिट पिटिशन हायकोर्टान चालू आसा. इन दॅट संदर्भान एक डिस्कशन जाल्लें ताचेर. कोण रिपिटेड ऑफेंडर आसा हे पार्किंग करून कंजेशन करता सगळ्याक, पर्टिक्युलरली हांगासर फेरीबोटी कडल्यान बोट क्रूज सांता मोनिका बोट ते स्ट्रेचाचेर. इट इज अ क्रुशियल एक्झिट पॉयंट सांजच्या टायमाचेर आणि ते मॅनेज करपाक सगळ्यांचे कॉपरेशन लागता. सो देर आर प्रॉब्लेम्स. थोडे टॅक्सी तशेंच दवरून ते चोक करतात ते. सो देर वॉज अ डिस्कशन इन दॅट हियरिंग दॅट तांची परमिटां रद्द करपाची ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ ट्रॅफिक पोलीस. सो 18 जाणांचे आमकां रेकमेंडेशन आयिल्ले आसा गाडयांचे ज्यो रिपीट वायलेटर आसा. परत गाडयो थंय धरून ट्रॅफिक चोक करतात. सो तांकां शो कॉज नोटीस आमी काडटले. कालूच जाल्लें रेकमेंडेशन आसा. सो आनी ताचेर एक्शन जातली. भलायकी, शिक्षण आणि रोजगारा सयत सगळ्यो येवजण्यो आणि हक्कांचो लाव घेवपा खातीर दिव्यांग व्यक्तीं खातीर दिव्यांग प्रमाणपत्रा सयत UDID कार्ड सक्तीचें केलां. ह्या विशीं सगळीं सरकारी खातीं, महामंडळां आणि हेर सरकारी संस्थांक परिपत्रक काडून कळीत केलां. सर आतां डिसेबिलिटी भुरग्यांक जशी सर्टिफिकेट मेळटाली तशी आतां UD कार्ड तांकां करपाक सांगला.
सो सर कशें करप कार्ड ते आनी खंयसर करपाक मेळटा आनी कितले दिसा म्हणजे तांकां कितले दीस दिले हे कार्ड करपा खातीर? बेसिकली UDID पोर्टलाचेर पयलीं लॉगीन करचें पडटा. थंय सगळे डिटेल्स प्रोसिजर दिल्लो आसा. सो जे नवें सर्टिफिकेशन आसता न्ही तें नवें सर्टिफिकेशन गोंया भितर 4 मेडिकल बोर्ड्स आसा आमचे जे गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेज, IPHB, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. थंय एकदा अपॉइंटमेंट मेळटकूच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पयलीं जनरेट करचें पडटा वीच डॉक्टर्स डू. एंड आफ्टर दीस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इज डन, UDID card is generated online and the person who applies can download it from the portal itself. हे UDID कार्ड खूब गरजेची आसा फॉर दिव्यांग कारण ज्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ऑल दोज हू हॅव UDID कार्ड तांकांच फक्त एप्लाय करपाक मेळटले ह्यान फुडें. आनी मॅक्झिमम लोकांनी ऑलरेडी एप्लाय केल्ले आसा. म्हाका दिसता जांकां खबर ना तांचे कडेन ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आसा आनी पयलींच्यो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आसा तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून एप्लाय करपाक जाय. कारण ओल्ड सर्टिफिकेट जे आसा न्ही दोज वील बी फॉर द स्कीम्स दे नॉट मे बी एप्लिकेबल. सो रिसंट सोशल वेलफेअराचे जे सर्क्युलर आसा डिपार्टमेंटाचे तांकांनी अशें म्हळां की द पर्सन शूड हॅव UDID कार्ड वेन दे आर एप्लायींग फॉर एनी गव्हर्मेंट स्कीम. चर्चिल आलेमांव सयत नुस्तेकारांनी SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकाराची भेट घेतली. रिटेल मार्केटांतल्या नुस्तेकारांक होलसेल नुस्तें मार्केटांत बसपाची मान्यताय दिवची म्हणून नुस्तेकारांनी मागणी केल्या. ह्या संदर्भात चर्चिल आलेमांवान फाटीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतिल्ली पूण उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्या रिटेल नुस्तेकारांक होलसेल मार्केटांत बसपाक मान्यताय ना अशें दाजी साळकारान स्पश्ट केलें. एक समज मुगेली पाती आमी केन्ना कितें जाय पयलीं कितें केलें ताका कोर्टान हें सांगलें की मार्केट ओके टायमाचेर थिंगांनी हाडपाक जायना पीस म्हणजे होलसेल. तेन्ना दाजी बाबा रिक्वेस्ट करता दाजी बाबान सांगलें मागीर आमचो CMान बरें गेले CMान सांगलें ओके ती कंटिन्यू दवरपाक केल्या कित्याक पात एकलो पात घेवन वयता तो सायन्सा 4 मेळटा नुस्त्याक मागीर त्या नुस्तें हाडून भायर मारपाक जायना तें हेचें पडटा न्ही घेवन. सो होलसेल म्हणटा खंयच्या टायमाचेर हाडपाक थिंगा दाजी बाबान जावं CMान तेमी एलावड केले. आतां थिंगा रिटेल म्हणटा कितें जाता हांगा प्रॉब्लेम. आतां समज हांवें एक 15 पाट हाडली होलसेलाक तितून कितें केली 12 पाट गेली 12 पाट जाय होलसेलाची जापून कोण येता पयलीं येता आनी तो वता 12 पाट आपल्याक पावली 3 उरले थिंगा 3 उरले कितें घेवन वयता तें तर ती माल तडो ती रावता थिंगा तें तेंगे सारकें ट्रेडिशनल घेवन बसनाय ती होलसेल घेवन येताय बट तें उरता थिंगा तें उरतें आनी मागीर 3 पाट घेवन कितें वयतली तें थिंगा रावताय ती 12 म्हणून इकल्या थिंगा ती. हांव एक मागून तूं एक एपील कोर एका कोर्टाक सांगून घालपाचें की ती 12 वर रावनाय थिंगा ती होलसेल घेवन जाय थिंगा नुस्तें ते रिटेल घेवन येयनाय न्ही कोणूच. रिटेल म्हणटा फीश घेवन कोण येयना थिंगा होलसेल घेवन जाय. पूण ती कितें जाता होलसेल म्हणटकूच कितें जाता कोण एकलो समज तूं लुमीन हॉटेलवालो येयलो तो म्हणटा आपल्याक 15 पाट पावले. इश्यू इतलो आसा की जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन थंय रिटेल मार्केटान बसताले तांचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की आज ते रांपोणकार आसूं नाल्यार बागकार आसूं तेच जे आपली कॅच हाडटात ते आपल्याच फॅमिली भितर लोकांक दितात आनी थंय ते विकपाक दिवचे म्हणून आमकां हायकोर्टाचे क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स आसा की रिटेल मार्केट होलसेल मार्केटान रिटेल विकपाचें बंद करचें म्हणून. आनी ही जी तो रिक्वेस्ट घेवन आयला ती खूब वर्सां थंय अरावंड 20 वर्सां थंय बसतात. सो दोनूय कॉन्फ्लिक्टींग हें आसा. आमकां हायकोर्टाचे ऑर्डरीक आमी ओबे करपाकूच जाय ताचे बद्दल आमकां कांय डावट ना आनी तशें आमी थंय सगळी वेवस्थाय केल्या. हायकोर्टाचें खंयचेंच उल्लंघन करनासतना आमी थंय चालू आसा आनी होलसेल मार्केटान होलसेलूच विकपाचें अशें हायकोर्टाचें हें आसा. सो तेच आमी हें पूण ती रिक्वेस्ट घेवन आयिल्ली. सो आमी सांगलें की सद्याच्या परिस्थितीन हायकोर्टान जें आमकां सांगलां ताच्या विरुद्ध आमी वचूंक शकना आनी आमी तुमकां थंय बसूंक दिवंक शकना. सो तांचे तुमी लिगल ऑप्शन्स कितें आसा ते तुमचे तुमी एक्सप्लोर करची म्हणून. मागीर तो CMI कडेन गेलो चर्चिल आनी आमकां आमी वेज आउट पळयता पूण हायकोर्ट जेन्ना सांगता कितें गोश्ट रिटेल मार्केटान रिटेलूच जावपा जाय होलसेलान होलसेलूच जावपा जाय तांचेंय खरें आसा. हायजीन बी कितें आसा ते आमी सगळे अबायड करतात आनी आमी CCTV कॅमेरा घालपाचें ऑलमोस्ट स्टार्ट जालां. सो जे आमकां कंडिशन्स हायकोर्टान घाल्यात ती सगळी आमी फॉलो करतले. आतां इन्शुरन्स कितें दिलो तुमी? आमी एश्युरन्स अशें कांय दिवना पूण तांणी तांच्या सायडींतल्यान ते सांगतात की आमी लिगल ऑप्शन कितें पळयता म्हणून.
सो ते तांचो रायट आसा, डेमोक्रेटीक हें आसा, सो तांचे ते कोर्टान तांणी एक्सप्लेन शेतां करपाक पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत घरां बांदपाक तशेंच शेतां करपाक लेगीत मेकळीक आसा. 99 गांवांतले 40 गांव भायर काडचे अशें पत्र पयलींच केंद्राक बरयलां. आनीक 10 गांवांचो आस्पाव जावं येता. देखून 69 गांव संवेदनशील वाठारांत येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. Since from 2019, 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयल्ली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून. तें सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो, ताच्या पयलीं सगळें तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें आहा, गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ले आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतना आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो, बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्या सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर तितल्याची गरज आसता. बट तितून जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तेतूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग, त्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बी ना पळय अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत अशा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा तो करचो. सरकारी कर्मचाऱ्यांक दिता ती सॅलरी स्लीप सध्या बंद केली. सरकारी कार्यालयांनी भ्रष्टाचाराची नवी स्कीम सोदून काडल्या अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी भाजप सरकाराचेर केला. देखून बेगोबेग परिपत्रक फाटीं घेवन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवपाक सुरवात करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. एक नोटिफिकेशन काडला 4 सप्टेंबर की गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचें बंद करप. गव्हर्मेंट ऑफिसर कशे असतात ते सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. सो तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून ऑन बींग सॅटिस्फाईड दॅट द एम्प्लॉई इज फायनान्शियली साऊंड टू रिपे द लोन अमावंट हें पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता. म्हळ्यार बेजिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाचो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-02 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळें प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच बीजेपीचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या. हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक. आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिले उपरांत सरकारान बाल रथाच्या कामगारांचो पगार वाडयलो. शिक्षण खात्यान सांजे परिपत्रक जारी करून तांच्या पगारात घोशणा केली. फाटल्या जून म्हयन्यासावन हाची अंमलबजावणी जाताली आनी उरिल्ल्या म्हयन्याचो वाडीव पगार तांकां दिवपाची सुचोवणी शिक्षण खात्यान इस्कॉलांक दिल्या. शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकान ड्रायव्हराचो पगार 12,000 वेल्यान 17,000 मेरेन वाडयला जाल्यार एटेंडंट आनी क्लिनराचो पगार 6,000 वेल्यान 10,000 वाडयला. बालरथ सेवा दिवपी स्कॉलांनी ही सुचोवणी शैक्षणीक वर्स 2023 ते 24 खातीर लागू करची.
खात्यान प्रत्येक बसी खातीर 4.70 लाखाची निधी दिला. हो आदेश प्राधान्यान घेवचो अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकात म्हटलां. जुलय म्हयन्यांत विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात भारताचे कामगार पगार वाडीच्या मुद्द्यावेल्यान आंदोलनाक बशिल्ले. त्या वेळार तांकां पगार वाड दिवपाचें आश्वासन शिक्षण खात्यान दिल्लें. पूण अजून मेरेन त्या आश्वासनाची पूर्तता जावंक नाशिल्ल्यान बालरथ युनियनाच्या कामगारांनी आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचले शारात रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक निमणे धांवडायले. बुधवारा सांजे पालिकेन ही कारवाय केली. परत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकशात जाल्यार कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पालिकेन संबंदीत विक्रेत्यांक दिल्या. दिवचल शहरातल्या नवीन पुला कडेन रस्त्या कुशीक नुस्तें विकपाचो प्रकार वाडिल्लो. नुस्तें घेवपा लागून नुस्तेंमोगी रस्त्याचेर गाडयो उबे करताले. ह्या गर्देक लागून पुला कडेन गर्दी पडटली. येरादारीकय आडमेळी जाताली. एखाद्या वेळार भयानक अपघात घडपाची शक्यता आशिल्ली. हो धोको वळखून ह्या नुस्तेकारांक पालिकेन धांवडयले. काल नुस्तें जे रोड सायडार विकता तांचेर तुमी कारवाय केली, ते कशे हेचेर केले? ना, आमचे कल्याण पोलीस सगळ्यांक नमस्कार. पूण आमची जी रुटीन आसता तेजेर आमी ती कारवाई केल्या. आनी तांकां आमी सांगलां की तुमी येवन म्युन्सिपालिटीच्या मार्केटान नुस्त्याच्या मार्केटान येवन बसा आनी विका म्हणून ते सांगलें. अशें रस्त्यार बरोबर जावचें ना म्हणून सांगलां तांकां. ही आतां कारवाय केली ती खंयच्या, म्हणजे फाटीं जे एन्क्रोचमेंट बी जालें ताजे हेचेर? ना, तेजे हेचेर ना. हे आमचे रेगुलर आसता. आमचे कळ्ळें की आमी वचून तांकां उखलता. ते कशे बसता, म्हणजे म्युन्सिपालिटीक कांय इन्फॉर्म करना? कांय ना, बेश्टेच बसता. हय, ते बी सांजचे बसता 5:30. म्हणजे म्युन्सिपालिटीचो टायम जेन्ना सोंपता पळय तेन्ना मागीर ते बसतात सांजचे. कितके जाण आसले? जवळ जवळ 4-5 जाण आसले. ओके. आनी अशी कारवाय चालू उरतली? चालूच उरतली. हय. तांकां आमी ऑप्शन दिला, तुमी म्युन्सिपालिटी हांगा मार्केटान फिश मार्केटान येवन बसा आनी करा म्हणटा. ती मागीर बेजार जाता, म्हणजे भायर विकप जाता आनी आमी हांगा लोक येयना, म्हणजे तेंचें हें आसा, प्रश्न आसा म्हणून आमी कारवाई करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यातल्या 15 BDO अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या. पोस्टिंगाच्या प्रतीक्षेत आशिल्ल्या 7 जाणांची वेगवेगळ्या तालुक्यात बदली केल्या. कार्मिक खात्या वतीन हे आदेश जारी केल्या. एक महत्वाची अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येतात ती आज जावन आसा 15 BDO ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हटल्यार गट विकास अधिकारी हेंची ट्रान्सफर जाल्लेली आसा. कार्मिक खात्यान हो आदेश काढला आणि जे 7 जाण असले जे पोस्टाक अवेटेड असले, ज्यांचे पोस्ट अवेटिंग असले, ते 7 जाणांक पासून आता जॉब तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला आणि त्यांची 7 जाणांची वर्णी लागला. त्यांच्या मी तुमकां नांवां वाचून सांगता. 15 जाण जाल्यात ते. ही ऑर्डर काढला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. त्यांची नांवां जावन आसात निमिशा फलदेसाय, त्यांची BDO 1 सालसेट यांची पोस्टिंग जाल्ली आसा. प्रणीत सत्यवान नायक हांची BDO 2 म्हणून सालसेट पोस्टिंग जाल्ली आसा. श्री परितोष देसाय BDO सांगे. ओमकार नरेश मांद्रेकर BDO दिवचले. ओमकार नरेश MB परवार BDO 2 बार्देस. अनिल नायक BDO केप्यां आणि सावियो कारवालो BDO काणकोण. इमॅन्युअल आंतान्यो सिमाव दाकोस्ता BDO मुर्मुगांव. परेश शेटये BDO डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हेडक्वॉर्टर्स. प्रथमेश अनिल शंकरदास BDO 1 बार्देस. शुभम सदाशिव भरतू BDO पेडण्या. नोएल गेरवेसियो तवारिस BDO इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ. आदर्श जीवोत्तम देसाय BDO धारबांदोड्या. मिक्षा नागेश नायक BDO 2 डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ हेडक्वॉर्टर्स. मेघना बुदो गावडे BDO इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत साउथ. ही यांची नांवां जावन आसा जी ट्रान्सफर जाल्यात तेंची. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मडगांव SGBDA मार्केटांतलो चिकन वेस्ट फाटले 4 दीस पालिकेच्या कामगारांनी व्हेलो देखून हो कुसून थंय वास पडला. SGBDA मार्केटांतल्या चिकन दुकानाच्या मालकांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्या कडेन ह्या संदर्भात कागाळ केली. उपरांत मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश सांकवाळकारान हो वेस्ट कामगारांक काडपाक लायतलो अशें आश्वासन दिलें.
तांच्यांनी ताका असायन केला ते आउट एंड आउट येवन व्हरता वास्को आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी खंयचे आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीतले तोच कलेक्ट करता आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा ते भोंवता आनी तांकां सांगता की तुमचे स्लॉटर वेस्ट तुमी खंय उडोवं नाका आमकां मनीस येवन कलेक्ट करतलो म्हणून तुमी त्या मनशाक दिया जर तर खंय उडयता तुमी आनी आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां फायन घालतले तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंटान अपॉयंट केलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कितें इश्यू आसा पयलीं आनी एकटो दुसरो आशिल्लो आनी हो जो कोण आसा तो नवो आसा आता पयलींचो मनीस म्हणटा की आपल्या कडेन आसा हाजे कडेन ऑथॉरिटी आसा ताजें कितें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें दोगूय जाण म्हजे कडेन आयिल्ले की तुमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वचा आनी सॉर्ट आउट करा आनी त्या प्रमाणे हो दुसरो मनीस जो कोण आता जो कलेक्ट करता सलीम म्हणून कोण तो येवन सगळें हांगासर कलेक्ट करता कितें इश्यू आसा ते तांकां सांगलें हांव फायंड आउट करता आनी क्लियर इट टू इट सर कित्याक लागून जे आमचे एसपीडीए मार्केटान जे चिकन वेस्ट आहा पळय तो इतलो हेजो वास मारता 3 दीस जाले तो कलेक्ट केलो ना आनी आयज आमच्यान त्या मार्केटान रावपाक जायना इट इज इफेक्टींग फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर्स आनी कस्टमर पासून भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता तेका लागून आयज आमी सीओ मेळपाक येयलेले आनी सीओन आमकां एश्युरन्स दिला की आयज तो कशे भशेन काडटा 3 दीस जाले तांकां आयज चिकन काडूंक पडना आनी किडी पडला ह्या मार्केटान 4 दिन होगा कचरा गाड़ी नहीं आता है ऐसा तो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन छोड़ के गाड़ी आता है अभी 4 दिन कंटिन्यू बंद है कल आया था कीड़ा हो गया बड़ा बड़ा कीड़ा हम लोग उठा कर डाल के दे रहा फिर भी ले रहा नहीं गाड़ी वाला हुबली से आता था हुबली वाला वो भी बंद थे पहले हमारा म्यूनसिपालिटी गया था बहुत अच्छा था पूरा पार्क साफ होता था मार्केट अभी उतना भी नहीं हो रहा वो भी नहीं आ रही अभी सब बदबू बहुत आ रहा है अभी बहुत बदबू आ रहा है अभी हम लोग इधर ही रहता है खाना इधर ही रहता है बहुत तकलीफ हो रहा हमारा अभी हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.